दोन दूतांच्या इतिहासावेले वाचप. दोन दूतांक मा दोन सोबे मुखार हाडटोच महायाजनिकान तांकां विचारलें, ह्या नांवान आनीक शिकवण दिना जावंक आमी तुमकां खोर शिटकावणी दिल्ली. तरी तुमचे शिकवणेन तुमी जेरुसलेम शार भरला आनी ह्या मनशाच्या मरणाचे आमकां तुमी जबाबदार करूंक सोदतात. परतीपाड करून पेद्रून आनी दोन दूतांनी म्हणलें, मनशाच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पाळो दिवंक जाय. एका खुर्सार उमकोवळारून तुमी जिवेशी मारलो त्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान पुनर्जीवन केलो. ताका फुडारी आनी सोडवणदार करूंक आनी ताचे वरवीं इस्रायलाक जिवीत बदलप आनी पातकांचे बोगसणें दिवंक आपले पदवेन देवान ताका वयर उबारलो. ह्या सगळ्या घडण्याचे आमी गोवाय आसा आनी देवान आपल्यो आज्ञा पाळटल्यांक जो पवित्र आत्मो दिला तोय गोवाय आसा. हें आयकून ते इतले रागान भरले की तांकां जिवेशी मारूंक सोदताले. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. दोलडिर्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिन वाजतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. चाकोन घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. सबाब. दोलडिर्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमेवेलो तांचो उगडास नाच करता. बरी मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर ताचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतली ताका निवारता. सबाब. दोलडिर्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जांचें काळीज दुखोवलां खोंतवलां तांचे चडशीं सर्वेस्पर आसाच. जांचें मन कळवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. बऱ्या मनशांक उपद्रे कोश्ट बारी ओडचितात पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निबारता. सबाब. दोलडिर्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार. तोमास. म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात तीं खरेंच सुभागी. जोआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. स्नानदातार जोआव आपल्या शिसांक म्हणलें, जो वयर धांवन येता तो सगळ्या ओन व्हरतो. जो पृथ्वीवेलो उपजता तो पृथ्वीचो आनी ताचें उलोवणें पृथ्वीचें. जो स्वर्गार धांवन येता
तो सगळ्यावून व्हरतो. आपणें देखलां आनी आयकलां त्याची तो साक्षी दिता. तरी पूण कोण त्याची गोवाय मानून घेयना. त्याची गोवाय मानून घेता तो मनीस देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता. कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. बाप पुताचो मोग करता आनी ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या हातान दिल्यात. जो पुताचेर भावाट दवरता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा. जो पुताचेर भावाट दवरिना तो जिवीत भोगूंक पावचो ना म्हूण देवाचो क्रोध आपल्या माथ्यार हाडटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ तो देवाची उतरां उलयता. नियाळाक आदार जिवितांत निर्णय घेवंक वाटेर सारको रस्तो दाखयतलो सदांच दुसरो सुरक्षीत ठिकाणार पावंक वावुरता. खरेंच जेन्ना आमी आमचे चिंतीन आसतना दुसऱ्यांची चिंताव तेन्ना देवाची उतर आमी उलयता. आमच्या बऱ्या वागणुकेक वरवीं देव मनशा लागीं उलयता. देवाचें उतर हेंच आमकां सांगता मनशांनी जेजूचेर भावाट दवरचो. कित्याक जो कोण जेजूक सत मानता तो देवाक मानून घेता आनी जो कोण जेजूक परगोडटा तो देवाची उतरां उलयता. देवाचें उतर न्हूच तोंडान उलोवंक जाता, बोगोर जिविताचे दोर वागणुकेन मनशान देवाक साक्षी दिवंक जाता. जावं आपल्या वावरांतल्यान, जबाबदारेंतल्यान, मिसावांतल्यान, शिकोवपांतल्यान, खेळपांतल्यान आदी. कार्लो अकुतीस आपल्या आख्खें जिवीत मिसाचे बलिदानांत सारता आनी जेन्ना ताका लुकम्या जाता तो आपली पिडा कोश्ट पाप सायबाक भेटयता. जेन्ना उसली कोरणी करता तेन्ना देव आमचे वरवीं उलयता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी आमच्या बऱ्या वागणुके वरवीं देवाची मोवाळ उतरां उलोवंक वावुरया.